नमस्कार सगळ्यांक येवकार सद्याक जे आमी इन्फॉर्मेशन घेवन आयिल्ले आसा खंय तरी एक दोन भावां भितर झगडी जाली आनी एक भावान दुसऱ्या भावाचेर एक चाकू मारलो अशें आमकां खबर कळिल्ली आसा। जी आमकां खबर सद्याक आमकां वेर्णा पुलिसाच्या सुत्रा कडेन कळून आयिल्ली आसा की ही घटना काल दोन भावां भितर झगडी जाली आनी एक भावान दुसऱ्या भावाचेर चाकू मारून तांच्यानी ताणें पळ काडली। ही घटना खंय तरी एकांक सुमार दनपारां जाली। जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की जुझे फ्रांसिस्को सिक्वेरा हाणें खंय वेर्णा पुलिसाचेर एक कागाळ घातली की आपलो भाव जो आसा ताचें नांव आसा रिकार्डो कॉर्नल सिक्वेरा हाणें खंय ताचेर हल्लो केलो आनी खंय तरी चाकू ताचेर मारून ताणें खंय तांच्यान पळ काडली। आतां तांचे भितर कसली झगडी जाली, कित्याक लागून चाकूचो वापर जालो आनी कितें मोटीव आशिल्लो, कसले प्रसंग आशिल्ले की एका भावान दुसऱ्या भावाचेर चाकू मारलो हाजेर आमकां इन्फॉर्मेशन ना। पूण एक ही कागाळ सद्याक तरी वेर्णा पुलिसेन नोंद केल्ली आसा। एक ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा अंडर सेक्शन 118(1) ऑफ BNS आनी फुडलो तपास ह्या इन्सिडेंटान चालू आसा। वास्कोच्यान पुरण मिडिया खातीर विक्रम नायक।